Side meeting as the new education policy. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आसा ताजेर नर्सरी धरून ते 12वी पर्यंत संबंधी सरकाराक रिकमेंडेशन दिवपाची, म्हणजे ही न्यू एज्युकेशन पॉलिसी कशी फॉलोअप करपाची 2021-22 सुरवात जातली इम्प्लिमेंटेशन. तर त्या संबंधी रिकमेंडेशन दिवपा खातीर सादारणशे 35 लोकांची कमिटी, जे 35 लोकां भितर वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले, म्हणजे शिक्षणातच हातूंत काम करपी पूण वेगवेगळ्या संस्था भितर काम करपी, वेगवेगळ्या स्तराचेर काम करपी सगळे लोकां हातूंत घेतिल्ले आसात. आनीक ह्या लोकांची सजेशन्स घेवन तांचे वेगवेगळे सब कमिटीज करून मुखाल्ले 2 ते 3 म्हयन्या किंवा 4 म्हयन्या हो रिपोर्ट आमी तयार करूंक जाय, जेणे करून नवीनच विशय जो आयिल्लो आसा, उदाहरणार्थ आंगणवाडी, नर्सरी हे जे पयलीं प्रायवेट सेक्टरा भितर आशिल्ले, विशेष करून नर्सरीज आणि अंगणवाडी हे विमेन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आशिल्ले. तर ह्या स्तराचेर आतां म्हणजे 3 वर्सां धरून ते सादारणशे 5-6 वर्सां पर्यंत ह्या भुरग्यांच्या शिक्षणात जे आसा पळय हे फॉर्मल एज्युकेशन जावपाचें आसा. आणि त्यानुसार मागीर त्या विशया संबंधी, म्हणजे त्या स्टेजी संबंधी नंतर मागीर 3री, 4थी, 5वी हो एक वेगळो स्टेज जाता. 3री, 4थी, 5वी तर हे एक वेगळी स्टेज जाता. त्या स्टेजी संबंधी कशी आमचे इम्प्लिमेंटेशन आसचें. नंतर 6वी, 7वी, 8वी पर्यंत जे आसा पळय ताका तातूंत वोकेशनल एज्युकेशन इंट्रोड्यूस जावपाचें आसा. ह्या संबंधी आमकां करिक्युलम येतलो मुखाल्ल्या 1-2-3 म्हयन्या भितर NCERT कडल्यान. पण आमी लोकली आमचे जो कितें सिलेबस आसा तो आमी तयार करचो पडटलो. ह्या कमिटीन विचार ताजेर करचो पडटलो आनी गव्हर्मेंटाक रिकमेंडेशन दिवचें पडटलें. 9वी, 10वी, 11वी, 12वी हे एक कडेन येतले. आतां पयलीं सारकें कितें ज्युनियर कॉलेज आनी सिनियर कॉलेज तशें कांय आसचें ना. सो 9वी, 10वी, 11वी, 12वी जे आसा पळय हे एक लेवलाचेर आसतलें. आनी त्या संबंधी जी आमची सब कमिटी आसतली ती सब कमिटीन मेन कमिटीक रिकमेंडेशन दिवचें पडटलें. एकंदरीत मुखाल्ले 2-4 म्हयने आमी 12 तालुक्यांतल्यान भोंवून त्या संबंधी लोकांची इवन सुचोवणी काही बाबतींत घेतल्या आणि सरकारा कडेन हे रिकमेंडेशन आमी सुपूर्द करतले. माननीय मुख्यमंत्री आयच्या ह्या बैठकीक आशिल्ले आमचे भितर आनी तांणी आपली उपयुक्त तश्यो सुचोवणी ज्यो आसा पळय त्यो सुचोवणी मेंबर्साच्या मुखार दवरलेल्यो आसात. एकंदरीत न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जी आसा, ज्या पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान एक नवीन व्हिजन घेवन पंतप्रधानान ही पॉलिसी देशा समोर दवरलेली आसा. आनीक तांचे तातूंतल्यान तत्व जें आसा पळय तें म्हटल्यार कितें, एज अ नॉलेज हब कंट्री आमचो देश जो आसा तो देश सगळ्या जगा भितर जावपाक जाय की नॉलेज हब कंट्री अशे पद्दतीन. म्हणजे 130 कोटी जनता जी आसा तातूंतले जे तरणाटे भुरगे जे आसात, विद्यार्थी जे आसात, ह्या भुरग्यांची जाणीव जावची, पालकांक जाणीव जावची आनी टू क्रिएट अँड सेपरेट पोजिशन, स्पेशल पोजिशन इन द होल ऑफ द वर्ल्ड. जे 130 सुमार देश आसात त्या देशां भितर आमच्या भारत देशाक पयलींचो जो मान सन्मान आसा तो परत प्राप्त जावचो. आनी त्या नजरेन मागीर सगळ्या क्षेत्रां भितर काम जावचें. ते मागीर रिसर्च आसूंये, सायन्स आसूंये किंवा विज्ञान आसूं, हे सगळे हातूंत जावचें ह्या भावनेन तांणी ही पॉलिसी हाडिल्ली आसा. जवळ जवळ 36 वर्सां नंतर जनतेन, लोकांनी, पालकांनी, स्टेक होल्डर्स, भुरग्यांनी सुद्दां हाजेर ह्या चर्चेत सहभागी जावपाची सारकी संद आमकां मेळिल्ली आसा. आनी हे जे आमी म्हणटात इंटलेक्च्युअल हब जे म्हणटा पळय न्ही एंटायर कंट्री, तातूंत भितर मागीर गोंयचें पोजिशन, गोंय तातूंत खंयच्या लेवलाचेर आसपाचो, कितलो मुखार वतलो, हे आमी गोंयकार लोकांनी विचार करचो पडटलो. आनी त्यामुळे स्टेक होल्डर जितले म्हणून आसात आनी इवन स्टेक होल्डराचे भायर सुद्दां लोक आसात पळय न्ही तांचो सुद्दां सहभाग ह्या पॉलिसीच्या इम्प्लिमेंटेशनाक आसचो पडटलो. आयची मिटींग जी आसा ती सादारणशी 2.5 वरां बरी चल्ली. सगळे सदस्य जे आसात पळय न्ही वेल एज्युकेटेड आसात, वोकल आसात, बरे म्हणजे आपले विचार मांडपी लोक आसात सगळे. आनी तांणी सगळ्यांनी आपापले पद्दतीन आपले विचार मांडिल्ले आसात सगळे स्तरां संबंधी. ते मागीर प्री प्रायमरी स्तर आसूंये किंवा मिडल स्तर आसूंये किंवा मागीर सेकंडरी स्तर आसूंये. सेकंडरी स्तर हो आतां 12वी पर्यंत येतलो. म्हाका तुमकांय तुमचे मिडियाक विनंती करून दिसता की एज्युकेशन ही मोठ्या प्रमाणात चळवळ जावपाक जाय. लक्षांत घ्या, एज्युकेशन ही मोठ्या प्रमाणात चळवळ जावपाक जाय आनी त्या चळवळींत सगळे लोक आमी गोंयकार लोक तातूंत सहभागी जावपाक जाय, जेणे करून उचलो पावंडो जो आसा पळय तो आमी काडूंक शकतले. शिक्षणा संबंधी उलयतलो जर जाय जाल्यार हांव नेहमीच म्हणटा, स्काय इज ओन्ली द हॉरायझन. सॉरी, हॉरायझन इज द ओन्ली लिमीट म्हणटा. हॉरायझन इज द ओन्ली लिमीट इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन, रिसर्च अँड सायन्स. आनी त्या नदरेन ही मेसेज जी आसा पळय ही मेसेज लोकां कडेन पावोवपाची, भुरग्यां कडेन पावोवपाचें, तांकां एस्पायर करपाचें जें आसा काम आसा पळय हे मिडियान सुद्दां करपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. सगळे आशिल्ले, सगळे अक्रॉस द प्लॅटफॉर्म म्हणटा तशें सगळे लोक तातूंत प्लॅन चेकआउट केला की कशें फुडें वचप ते. आज आमी
जनरल डेलिब्रेशन्स डिस्कशन्स जेणेकरून नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी संबंधी सगळ्यांक सारकी माहिती दिल्ली आसा. आमी कितें करपाक जाय, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसा, जबाबदारी कितें आसा, ह्या संबंधी सगळ्या 35 मेंबरांक माहिती दिल्ली आसा. सादारणशे मंगळार म्हटल्यार आमचे सब कमिटीज ठरतल्यो त्या स्तराचेर आनीक ताजे नंतर मागीर द वर्क वील स्टार्ट. सिलेबस कितें करता? सिलेबस करिकुलम जो आसा पळय न्ही, सिलेबसाची माहिती मुखार 2-3 म्हयन्या भितर NCERT नॅशनल लेवलाची जी बॉडी आसा ती आमकां धाडटली. पण तांचे हाका न रावता सद्याक आमी आमच्या लेवलाचेर गोंयांत कितें जाय, खंयचे प्रकारचे ओकेशन जे आसा पळय न्ही ते आमी 6th भुरग्यांक सुरवात करतली, जे 21-22 स्टार्ट जातले. सर हे जे सिलेबसाचेर काल पयर मायनॉरिटी मॅनेजमेंट हॅपन हां. जे स्टेट दॅट इज दर एनी सिलेबस विल टॅकल्ड बाय मायनॉरिटी. कसो कसो सिलेबस तूं कितें शिकयतलो पळय न्ही तें टॅक्निकल शिकयतलो, ओकेशनल शिकयतलो, लँग्वेज शिकयतलो वगैरे वगैरे. तितून रिलीजन्स बी तशें काय 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 आणि एक आम्ही स्कूल एज्युकेशन म्हटलं की 10वीची बोर्ड एक्झाम, 12वीची बोर्ड एक्झाम. ना आता ही सगळी 12वी पर्यंत सेमिस्टर एक्झाम पॅटर्न आसतली. बोर्ड एक्झाम जी 10वी जाताली पळय ती बी जावची ना, ते सेमिस्टर एक्झाम आसतली आनी 12वीक रिजल्ट भुरग्याचो आवट जातलो. आवट म्हणल्यार कितें, तो भुरगो बाबा खंयचे फिल्डांत वचपा जाता, खंयच्या सॅक्टरांतलो, तो टॅक्निकल वतलो. फॉर एक्झाम्पल म्हणटा हांव तुमकां की एक भुरग्यान समजा फिजिक्स घेतल्या, इंग्लीश घेतल्या, 9th बी पावल तेन्ना इंग्लीश घेतल्या, फिजिक्स घेतल्या आनी एक म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट घेतला आनी त्या भुरग्याच्या लक्षांत अशें आयलें की आपूण फिजिक्सीक बरो आसा. सो दॅट तो भुरगो जो आसा पळय न्ही 12वी नंतर फिजिक्स त्या लायनी वतलो. एखादी भुरग्या भितर अशें लक्षांत आयलें की आपूण फिजिक्साकूय बरो ना आनी आपूण हातूंतय बरो ना, इंग्लिशीकूय बरो ना, पण दीस म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट आय एम द मास्टर ऑफ इट. तर तो भुरगो त्या नजरेन त्या हातूंत वतलो, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंटाच्या मुखावयली कोर्साक वतलो. टेक्निकॅलिटी समजा त्या भुरग्याक अशें लक्षांत अशें आयलें की आपूण इंग्लिशीत बरो आसा, आय गॉट अ मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट. तर तो भुरगो जो आसा पळय न्ही तो इंग्लीश लिटरेचर तातूंत मुखार वतलो. पण टेक्निकल लायनीन कितें कशें असेल? टॅक्निकल सवेक स्टार्ट जाता न्ही, सवेक सुरू जाता. आणि स्कुलांची त्यामुळे टेक्निकल जे हांवें आतां म्हटलं आमचे मेंबर्सां म्हटलं आमी की टेक्निकल जे आसा पळय न्ही आमी ह्या नजरेन पळोवपाचें ना की आमी वोकेशनल सुरू करतले आनी एखादी भुरगीं आमी कार्पेंटर करतले. द होल वर्ल्ड इज टुडे ओपन फॉर टेक्निकल एज्युकेशन आनी टेक्निकल मॅन पॉवर. त्यामुळे आमी सवेक साकून जे भुरग्यांक शिकयतले, 6वी, 7वी, 8वी, 9वी, 10वी जे भुरग्यांक शिकयतले त्या हातूंत भितर व्हेरी स्ट्रॉंग बेज आमी तयार करचे पडटले एज फार एज अ टेक्निकल एप्टिट्यूड भुरग्यां भितर तयार जावपाक जाय. पाडन So they are well prepared. सो दॅट दे आर वेल प्रिपेर्ड. तुम्ही इंडस्ट्रीक कसली गरज आसा, मल्टी कंपनीक कसली गरज आसता, त्या प्रमाणे त्या भुरग्यांची बेज जी आसा पळय, आय टेल यू इट्स अ व्हेरी फंटास्टीक पॉलिसी. टू मी इफ यू आस्क इट इज अ व्हेरी फंटास्टीक पॉलिसी आनी त्या नजरेन आमी हें काम करूंक जाय. ओके ओके. स्कुलांचो जर पॅटर्न आसता, थोडे कडेन प्रायमरी आहा, थोडे कडेन 10वी पर्यंत स्कूल आसता, थोड्यांची हायर सेकंडरीच वेगळी वी आसता. विल वर्क ऑन दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर. सो ते स्कुलांचे रिस्ट्रक्चरिंग आमी जवळ जवळ 50 कडेन पळयलें, 50 ते म्हाजे म्हटल्यार 50-55 सुमार आसा. त्या जाग्यार प्री प्रायमरी धरून ते 12वी पर्यंत म्हणजे दॅट इज नो बदरेशन. कळ्ळें ना? थोडी बारीक बारीक स्कुलां बंद करची पडटली काय? बंद जावपाचें ना. ओके. खंयचेच स्कूल बंद हें जावची ना. ऍडिशन 11th and 12th करपाक अलाउड. दॅट विल वर्क आउट ऑन दॅट. हे बी करतले क्लस्टर कशें म्हणजे 3 स्कूल आहेत इकडे. क्लस्टर करचे पडटले, प्लस आमकां सुपर कॉम्प्लेक्स जे आसा पळय न्ही ते आमकां एक्टिवेट करचे पडटले. कळ्ळें? Okay, आणि Pardon? इंडस्ट्रियल एंगेजमेंट नॉर्मली वूड बी 6वीच्या नंतर, 6thच्या नंतर काही इंडस्ट्रीज तांचो थोडोसो हेल्प हेवच्यान थोडच्यान घेवचो पडटलो. मग टीचिंग फिल्डां टीचर्स असतात ते बीएड करून येयल्ले असतात, तांकां तुम्ही टेक्निकल मध्ये घालता, तांकां नवे ना रिक्रुटमेंट तांकां सगळ्यांक हे टिचरांक आमचे टीचर जे पळय न्ही तांचे खातीर ब्रीज कोर्सेस जे आसा पळय न्ही ते आमी सुरू करतले. ओके. फॉर एक्झाम्पल एक एक्झाम्पल सांग वॉट आय प्रॅक्टीस माय सेल्फ. हांवें कोरोनाक बी कोणा रावलो ना आनी भिना. दो आय एम 70 आय एम नॉट स्कॅर्ड ऑफ कोरोना. कित्याक हांवें पळयलें की कोरोना जो आसा पळय न्ही तो म्हज्या गांवांत पयलीं सुरवातीक 30-40 केसीस जाल्यो, 30 जाताल्यो, 35 जाताल्यो. डेली रिपोर्ट आय यूज टू गेट. फाटल्या 15 दिसां पळयलें जर जाय जाल्यार कोरोनाचे केसीस शिरोड्या सारके गांवांत 2 किंवा 3. तर 2 आनी 3 केसीस जाल्यो म्हणजे 2 किंवा 3 घरांनी. पण आमी वेर वी हॅव लॉकडावन द एंटायर विलेज. स्कूल बंद आसा आनी कितें बंद आसा. ते 3 केसी खातीर आमी 14 स्कुलां बंद. पूण म्हाका तें आवडूं ना आनी त्यामुळे हांवें थारायलें की लेट मी टेक अ डिसिजन. हांवें पेरंट्साची मिटींग घेतली आनी टॅक्निकल एज्युकेशनाची चडशें बेजीक म्हायती दिवचें 9thच्या भुरग्यांक आपयलें. आनी हांव तुमकां सांगता 40सांतल्यान जवळ जवळ 28-30 भुरगे आयले. ओके. 30 भुरगे आयले आनी तांकां शेनवाराक आमी टॅक्निकल कोर्स क्लास घेतलो. भुरगे दे एन्जॉय इट. एक वटच्यान तांचे होमवर्क जे कितें आसा पळय तें असेसमेंट करपाचें टिचरान काम केलें. दुसरे वटच्यान जे आमचे काही टीचर आशिल्ले पळय न्ही अलॉंग विथ द टॅक्निकल स्टाफ दे वेर इन्वॉल्व इन दीस टॅक्निकल वर्कशॉप. त्यामुळे आमचो रेग्युलर जो स्टाफ आसा पळय न्ही जो एखादी
केमिस्ट्री शिकयतालो किंवा सायन्स शिकयतालो, इवन इंग्लीश शिकयतालो पळय न्ही, तो टिचर जो आसा पळय न्ही, एक 2 शेनवारां भितर तो तातूंत सादारणसो माहीर जालो म्हटल्यार पता, म्हणजे कळ्ळें ताका की टेक्निकल कितें म्हणटा ते. दीज आर बेसिक्स थिंग्स वॉट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस. आमी बेसिक्स टेक्निकल जे आसा पळय न्ही ते 6च्या 7वेच्या 8वेच्या 9वेच्या भुरग्यांक आमी इंट्रोड्यूस करता. म्हणजे गोंयान एक हा प्रायमरी मदर टंग हे आसता हो विषय medium तितून हो मिडियमचो touch जातलो विषय विषय सुटिल्लो आसा, जवळ सुटिल्लो ते आसा. आता 4थीचे 6वी पर्यंत वयतले, म्हणजे पहिली तू 6वी पर्यंत म्हणटा तुम्ही पळय, एक स्लॅब आसतलो, गोंयांत 5वी 6वी इंग्लिश आसताली पळय. गोंयांत सौभाग्यान 5वी धरून मुखार मिडियमाचो काय प्रॉब्लेम प्रॉब्लेम ना. सो ते आता ह्या स्लॅबान येतले, म्हणजे पहिली ते 6वी पर्यंतच्या सो मिडियमाचो ना 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 पहिले ते सवी न्ही. फक्त राजू क्लास आसा पळय न्ही खंयचो 5वेचो तेच क्लासाचे ताजे विचार सो मिडियम सोल्युशन डिस्कशन जातले. सोल्युशन जातले त्या भुरग्यां संबंधी. ओके. 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 थँक्यू.